न्ही आमी कितें करतले, हांवें आजच चार्ज घेतला, हांव पळयतलो आतां आनी बरें जें नुस्तें आहा तें गोंयकारांक प्रोवायड करतले आमी आनी जे खायना पळय ते बाळे आसता जाल्यार आनी कितें ताल्ले बिल्ले ते एक्सपोर्ट जातले पूण बरें नुस्तें गोंयकारांक मेळटलें हेची हांव गॅरंटी दिता. सबसिडीज करपाकूच जाय कारण फिशाचे फिश रेट आहा तेजी कोणाचो कंट्रोल ना. सो हांव स्टडी करता, हांवें आजूच घेतला. सो तुमी कितें तरी आतां सबसिडायज करपाक जाय कारण ह्या ओपन मार्केटान फिशाचे कोणाचोच कंट्रोल ना आनी गव्हर्मेंट ऑल्सो कांट कंट्रोल इट. हय, फिशिंगाची जे बंदी आसा पळय ती 1 जून टू 31 जुलय 1 म्हयनो बॅन आसतलें. नुस्तेकारांच्या ट्रॉलराक ट्रॅकिंग सिस्टम, गोंयान फिशींग कॉर्पोरेशन, हॉर्टिकल्चराच्या आउटलेटा भशेन नुस्त्याचेय गाडे येतले म्हण तो उलयला. आमची मुख्य प्रायोरिटी आसतली सबसिडायज फीश गोंयकारांक दिवपाक. परत जे वेसल दर्यान वता ट्रॉलर त्या ट्रॉलराक ट्रॅकिंग सिस्टम आमी मॅन्डेटरी केल्या. परत NOC वॉटर स्पोर्ट्साक लागून जी आमी दितले ती चड गोंयकारांक दितले कित्याक तर टुरिजम बिझनेसाक प्रोत्साहन दिवपाक 35 ट्रॉलरांक दर वर्सा दिले गेले वयतले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसाचेर. आमी सुरवाती पासून आमच्या मॅनिफेस्टोन जोर लायिल्लो. ताका लागून आमी एक फिशींग कॉर्पोरेशन करतले. तशेंच कोण जर नव्यान नुस्तेमारी धंदो सुरू करपाक सोदता जाल्यार ताका सरकार मदत करतलो म्हण तो उलयला. नवीन ह्या बिझनेसान येवंक सोदता एंटरप्रेन्योर ते ह्या फिशींग बिझनेसान येता तांकां आमी ट्रेनींग दितले आनी एनकरेज करतले तांकां ह्या बिझनेसान येवपाक लागून. आतां तुमच्यो गाडयो आसा. हय, सो आतां तशें शॉपां कशीं करतले काय म्हणटा तशेंच म्हणटाले ते आतां भाजयो पळय आसा थंयसरूच नुस्त्याचें कर म्हणा ते. पण कितें जाता थोडे लोक जे भट बीट आसात ते मागीर ते भाजी आनी नुस्तें लागीं आसल्या कारणान ते थोडे म्हणूंक लागले की तें बरोबर जायना. आतां फिशींग कॉर्पोरेशन जे करतले आमी ताजे अंडर आमी हे घेतल्यो हॉर्टिकल्चर भाजी एके वाटेन नुस्तें एके वाटेन सेपरेट करतले. पालयेकारान शुक्रारा नुस्तेमारी खात्याक भेट दिली. प्रुडंटा खातीर निलेश परवार.